ॲलोपॅथीक डॉक्टर्स गोंयांत तांच्या खातीर आनी हो जो टॉक आसा तो स्नेक बाईट आनी स्नेक बाईट मॅनेजमेंट जें आसा पळय न्ही आमच्या गोंयांत ताज्या खातीर आसा. आतां स्नेक बाईट जर तुमी पळयलें जाल्यार गोंयांत सुद्दां स्नेक बाईटचे केसीस खुबशे येतात. कित्याक गोवा जर पळयलो जाल्यार कितले कडेन आमचे हें आसा फॉरेस्ट आसा, एग्रीकल्चर चालू आसा आमचे कडेन. सो तेज्या खातीर स्नेक बाईट केसीस आमकांय बीन PSCनी येताच. सो आमचे कडेन जे रिपोर्ट जाता पळय न्ही ऑलमोस्ट एक 500-600 केसीस तरी वर्साक स्नेक बाईट केसीस आमचे कडेन येता रिपोर्ट. सो नाव लास्ट इयरच्यान इवन नॅशनल लेवलाचेर एक प्रोग्राम स्टार्ट जाला. नाव प्रोग्राम इज अबाउट स्नेक बाईट एंड स्नेक बाईट मॅनेजमेंट. सो हाज्या फुडें आतां कशें जातलें की बरो सर्वेलन्स जातलो. म्हणजे हेज्या पयलीं आमी डेटा घेताले पूण आतां मोर एक्टिवली हो डेटा घेतले. ताजे वयल्यान आमकां कळटलें की बाबा ओवर अ टायम की आमकां कितले एक्चुअली केसीस येता, कितले रेफरल जाता, आमच्या GMCन कितले जाण पावता, हे सगळो डेटा आमचे कडेन पावतलो. ताजे वयल्यान फुडले कितें जे आमकां मेजर्स घेवपाक जाय न्ही, इम्प्रूव करपाक जाय जे मॅनेजमेंट पळय न्ही, ताजेर सगळी आमकां करपाक मेळटली. आयडेंटिफाय करपाचें की पॉयझन्स आसता, नॉन पॉयझन्स आसता. नॉन पॉयझन्स आसता हितून चड ट्रिटमेंटाची गरज पडना. बेजीक ट्रिटमेंट आनी फस्ट एडानूच पेशंट बरो जाता. सो मागीर आयडेंटिफाय करपाचें स्नेक्साक खंयचे पॉयझनस स्नेक्स आसा